ॲक्च्युली कितें जालें ॲक्च्युली सकाळी 4:41 सकाळचो कॉल आयलो स्टाफाचो रेस्टॉरंटाक उजो लागला. आमी म्हाका दिसता जवळ जवळ 1-2 पासून हांगासरल्यान भायर सरले सगळे. सो लास्ट जे डिश वॉशर आसले तेंच्यांनी कॉल केलो सर्वीस स्टाफाक. तेणें म्हाका कॉल केलो, दिदीक कॉल केलो आनी भावाक कॉल केलो. फुडें बायपासार एक आसलो तेणेन इन्सिडेंट रिपोर्ट केलो डायरेक्ट पणजे हितून फायर रुमान आनी फायराक. तेणी सगळें पयलें खंयच्यान तेणी लागला पळयलो ह्या एरियासून फाटसून भायरसून उजो लागला अशें म्हणून दाखयला. तेणी सांगलें आमकां खबर ना कोणी लायला कितें केलां तें खबर ना आमकां. दॅट इज फर्दर इन टू इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम पुलीस सायड आनी एज वेल एज फायर डिपार्टमेंट. आनी हेज्या पयलीं बीन ऑन 31st नायट वी हॅड फेस्ड सम इशू. देर वॉज अ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट विथ रिगार्ड्स टू द फॅमिली. ओके भाव प्रज्वल आमचो तो पार्किंग करता न्हू तो जागो आसा पळय तो म्हज्या काकाचो. तेज्या चेड्याक इस्पा भायर जेलेसी आसलेली की आमचें रेस्टॉरंट बरें चलता म्हणून 60,000 रुपया बीन रेंट मागतालो. तर आमी ताका सांगलेलें इतलें जमचें ना आमचे कडेन दिवपाक, कितें आहा तें आमी मे पर्यंत हें करया. सद्या तूं राव 1 तारीख जावन आमी उलोवया म्हणून. पण तो 31 तारखेक येयलो. थंय गाडी मदींच सारकी रस्त्यार दवरली. कस्टमरांक अशें अशें करून उलोवन दाखोवपाक लागलो. हांगा भितर येयलो, भितर हें करपाक लागलो, हेजे कडेन झगडी केली, ताका धुकल्लो धमकी दिली आनी तेणें तेन्ना सांगलेलें आपूण रेस्टॉरंटाक तुमच्या उजो लायता. तुमकां इतली हिम्मत आहा न्हू, तुमी हेजे जिवाचेर उठ्ठा न्हू, तुमी तुमचो सारको मोद निवळयता अशें बीन तेणें उतरां म्हटल्यार थंयसर. आमी तेच रातीक पुलीस कंप्लेंट केली. सो ही गजाल 31st रातची 11:30 कशी जाल्या 12 जायसर तो हें करी. फस्टाक आमकां आपयली सकाळची, तांकांय आपयली अदर पार्टी, तांकां तिगांयकूय आपयले. तेंचे कडेन ना 2 तारखेक आपयले. 1 तारखेक साहेब नासलो 2 तारखेक आपयले. 11 सुमार आपयले तांकां आनी तांकां सांगलें कितें आहा तें तुमी सर्वेयर घाला आनी कितें आहा तें करा म्हणून. मागीर तें म्हणपालें कितें हांवें सांगलें बरें म्हटलें सर्वेयर घालता, कितें आहा आमी गव्हर्मेंटाचो सर्वेयर घेवया, कित्याक हांवें प्रायवेट हाडलो, तुका पटना म्हाका पटना तें नाका म्हणून. तर मागीर पण इतल्या शॉर्ट नोटिसाचेर कोण अवेलेबल आसना न्हू. सो ताका मागीर तेणें सांगलें कितें सर्वेयरान आपूण मंगळार दीस येता, नीस आयडेंटिफाय करता आनी मागीर आपूण नीस आयडेंटिफाय करून मागीर तुमकां हें करता, कित्याक एकदांच सगळें जावचें ना म्हणून सांगलें. आनी मागीर त्या भाशेन पुलिसाक इन्फॉर्म करता केन्ना येतलो तो. आतां हे सगळे प्रोसेसाक टायम लागतले. पुलिसान कितें सांगलें तुमी पयलीं करा, आपले कडेन घेवन येया, मागीर कितें आसा तें आपूण सोल्युशन दिता म्हणून. बट अनफॉर्च्युनेटली द इव्हेंट हॅज अकर्ड, बट लकीली कोणाक कांय जावना. स्टाफ इज अनहार्म्ड, एनिमल्स आर हार्म्ड, कोणाक कांय जावना. फक्त मॉनिटरी लुकसाण जाला. बाकी जे कितें आसा तें आतां फुडें. सो एस्टिमेट लॉस कितलो आसा समवेर अरावंड 45 हें न्हू शॉर्ट सर्कीट बीन अशें कांय ना, कित्याक की फ्रीज आसा, फ्रिजाक तेज्या भायल्यान म्हणजे जर गेलें न्हू जाल्यार सारको थंय उजो लायला तो दिसता फोनाराक सकयल्यान जमनीर. फ्रिजाक हार्म ना. आनी शॉर्ट सर्कीट सगळ्यांक खबर आसा, शॉर्ट सर्कीट जाल्यार सगळ्यांक वयपाचें. किचनान आमच्या कांयच जावना. स्टोर इज अनहार्म्ड, ऑफिस इज अनहार्म्ड, वॉशरूम फाटल्यान स्टाफ रूम कांय जावना. फक्त फुडल्याच हे जे मेन डायनींग जे तेणेन म्हटलेलें जाणा की तुमकां दाखयता, तुमचो मोद निवळयता, तें सगळें तेणेन. बाकी वॉट एवर इट इज फुडें पळोवया कशें. पुलीस इज देर इन्वेस्टिगेशन वील हेल्प अस. कितें आसा तें स्लो पळोवया जातलें. जातलें.